मगोबाचो आमदार सुदीन ढवळीकर आणि अपक्ष आमदार गोविंद गावडे दोगांचे कशेंच जमना. दोगांनी परतून एक फावट तकल्यो गरम करून घेतल्यात रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगा वयल्यान. ढवळीकर म्हणटा 15 मे उपरांत म्हटल्यार पावसाच्या मोसमात रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचे काम जावं नजो. त्याच्या युक्तिवादाचेर गोविंद गावडे खुश ना. तो म्हणटा सुदिनान हेच्या आदीं भर पावसातच हॉट मिक्सिंग केला. 15 मे उपरांत रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जावपाक शकना अशें सरकारी परिपत्रक सांगता. तरीकय मंत्री रस्त्याच्या डांबरीकरणा खातीर नाल्ल फोडत आसात. आतां ह्या फुडें डांबरीकरण केलें जाल्यार पावसांत रस्तो व्हांवून वचूं येता. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान भंय उक्तायला. जाल्यार बिरेस्तारा आपल्या मतदारसंघात हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक सुरवात केल्ल्या गोविंद गावडेन ताका जाप दिल्या. तो म्हणटा पावसा आदीं 15 दीस हॉट मिक्सिंगाचें काम करूं येता. सुदीन आतां सत्ते भायरो जाल्ल्यान हाल्ला गोविंदाचें म्हणणें. पळयात दोगांची हॉटमिक्स जुगलबंदी. 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करपाक जाय हे गव्हर्नमेंटाचे सर्क्युलर आसा आनी हांवें वेळोवेळी 15 नोव्हेंबराक हॉटमिक्स काम चालू करप आनी 15 मे पर्यंत हॉटमिक्स काम बंद करप. 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करप ना. आज सगळे कडेन आमदार मंत्री नाल फोडटा ते आमी न्यूजपेपराक पळयला. हाजेर सुतोवाच PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान करचो ना जाल्यार ते सर्क्युलर ताणें फाटीं घेवचे म्हणजे कामां चालू उरचें ना. कारण हाज्या फाटल्यान मेन इश्यू कितें आहा की मे म्हयन्याच्या एंडाक पावस येता आनी हॉटमिक्स घातल्या नंतर 15 दीस तरी कमीत कमी पावस पडपाक जाय असो एक तातूंत टॅक्निकल प्रॉब्लेम गोष्ट आसा. आनी ही टॅक्निकल गोष्ट जर आनी रस्तो जर बरो उरतलो जाल्यार ह्यो गोष्टी जावपाक जाय. आनी सर्क्युलर जे आसा ते सब्जेक्ट टू द पावस केन्ना पडटलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा. आतां आमकां एक अंदाज आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा निदान हे डांबर घाल्या नंतर 15 दीस तरी आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब जातले. आनी मंगेशाचो आशिर्वाद आसा. आज पासून जर आमचो नॉर्मली जो पावस जो आसा तो जून 5 ते जून 6 तारखेक सुरू जाता आनी म्हाका दिसता आमचे 15 दीस आमकां मेळटले आनी कोणी आमकां कांय सांगपाची गरज ना. हो जेन्ना जेन्ना PWD मिनिस्टर आयलो हेणे पावसां सुद्दां डांबर घातलें म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हजे कडेन. जुनान सुद्दां हेणे डांबर घातलें आनी तेजे स्वताच्या मतदारसंघान घातिल्लें. आनी खंयचे महालक्ष्मी टू गावणे जो रस्तो गेला कर्नाळी थंय डांबर तेणे घातिल्लें हेंवूय आमकां खबर आहा. मछली विना पानी, पानी विना मछली म्हणटा पळय न्ही तशे तरेची परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. सत्ते शिवाय हो मनीस रावपाक शकना आनी म्हणूनच हो तडफडपाक लागिल्लो आसा कामां जातात ती पळोवन. आनी म्हणूनच हो आज वेगळे ते आरोप करता. मनीस आपूण जर क्लीन जर आशिल्लो जाल्यार हें सगळें आमी एक्सेप्ट करपाक शकताले. एका खरें म्हळ्यार तेजे कार्यकिर्दीन पावसाकूच तो घालतालो कारण ताका खबर आहा 2 वर्सांनी परत डांबर घालपाचें. तशें आमी केन्ना केलें ना. हो तुमच्या फाटल्यान रस्तो जो आसा पळय न्ही तो 3 वर्सां पयलो हांव निवडून येतनाच एक 3-4 म्हयन्यांनी हांवें हें काम कंप्लीट केल्लें आशिल्लें. हेणीन फक्त पर्सेंटेज कितली मेळटली, कमिशन कितलें मेळटलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा. आनी सद्या म्हळ्यार ताका हांव किक ऑफ करतां. म्हजेर ताका उलोवपाक कसलोच अधिकार ना हेंवूय सांगता. आनी दुसरी गोश्ट तो पाड कितें जातलें तें तो सद्या पळयता. तूं तें 15 दिसांचो पावस 15 तारखे पयलून तें डांबर जावपाक जाय, हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय. आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा. ते रिकॉर्ड पयलू चॅक कर जाल्यार रिकॉर्ड जर तुका जर हांवें जर दिवपाक जाय तेवूय सांग ताका दिता हांव. मागीर तो कितें करतलो जें उत्तर कितें आसतलें तेवूय तुमी ताका विचारात. पण कितें लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करूं नाका. हो एक नंबर खोटारडो मनीस, फटिंगांतलो फटींग मनीस. आज तो सरकाराचेर फक्त बरें काम करता आरोप करीत आसात. सल्ले दिवपाचो प्रयत्न करता ज्या वरात हो सल्ले दिवपाक अशें सरकार आशिल्लो तेन्ना केन्ना एक दीस सल्ले दिवना मरे हेणीन लोकांक सोलून खाले. PWDच्या नांवाचेर हेणीन कमिशन आनी बिल्डिंग बांदता, जमिनी घेवन दवरलेले आसात, गार्डन डेव्हलप करता. खंय तरी एका आपल्या मेवण्या खातीर मुर्डी टू खांडेपार रस्तो करता, कोठ्यांचे रस्ते करता. आपल्या भुरग्याच्या चलयेच्या लग्नाक जाय म्हणून फर्मागुडी सर्कल ते थंय डांबर घालता त्यो बीन विदाउट टेंडर. गोवा 365 खातीर प्रियोडच्यान कृष्णा नायक.